ते आमचे OCI तांकां हे दिसांनी टार्गेट केल्या. ते OCI आतां परते येतात ते क्रिसमसा खातीर परते येतात. तिकीट्यो खूब म्हारग जाल्ल्यो. हांवें म्हजे चलये खातीर तिकीट काडल्या, तेय बी येता क्रिसमसा खातीर. क्रिसमस वेकेशन आसता. आमचे बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सान 2-3 म्हयने पयलीं एक स्टेटमेंट काडलें आनी मुख्यमंत्र्यान ताका अश्युरन्स दिला एक डायरेक्ट फ्लायट लंडन टू गोवा तो घालतलो आनी एअर इंडियान ते परमिशन दिलां. आज मेरेन म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा ती फ्लायट जावूं कित्याक ही फ्लायट जर जाताली जाल्यार खूब लोकांचो जो त्रास आशिल्लो तो वतालो. हें स्टेटमेंट काडिल्लो थॉमस कूक बंद जाली जाल्यार when Thomas Cook went first. This was the statement issued by Reginald after speaking to the chief. My friend Reginald is a poor fellow. He went ताणें भावार्थाचेर गेला आसतलो. जें कितें ताणें सांगलां तें हाणें काडून उलयलां आसतलें. आज मेरेन कांयच खंयचीच लक्षणां अशीं दिसना की नवी फ्लायट डायरेक्ट फ्लायट फ्रॉम लंडन टू गोवा ही जाल्ली. कित्याक तिकीटीचो प्रेस डबल जाल्लो आहा, मोर दॅन डबल. आमी पयलीं सिंगल तिकीट 70,000 रुपयान बी मेळटाली म्हळ्यार 1.5 लाख रुपयान अप एंड डावन मेळटा. आतां डबल कॉस्ट जाल्लो. सो इट इज गॉन व्हेरी दिस एंड आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज जस्ट मेड अनदर एश्युरन्स लायक दे मेड फॉर द वेस्टर्न बायपास. आमी स्ट्रीट सार्ट करता आमी सांगलें आनी लास्टाक कांय खंयचे कडेन कांय ना. अशें जायना जाल्यार पुरो हांव सरकाराक याद करून दिता आनी बाब रेजिनाल्डाकूय याद करून दिता की ही कॅन ऑल्सो फॉलो अप. आनी दर्या ही फ्लायट डायरेक्ट फ्लायट जाली which they were trying to bring as a substitute for Thomas Cook. Then it will be a big convenience to go, especially those who are in Europe, especially those who have availed of the Portuguese passport and also those who are actually students who are studying in London. So many people who are travelling every day in London.